क्वॉलिटी खाणा दिवपाचे विश्वजिताचे उतर केमिकला घातिल्ल्या फळां आणि भाजयेचेर घालतले रेडी मागता लोकांचो विश्वास। सुदीन विधानसभेन आयलोच ना मुख्यमंत्र्यान दिल्यो जापो रात दीस उदक दिवपाची यंत्रणा उबारपाचे उतर। मास प्रकल्पान मारतले गोरवां ईदाक मेळटले गोरवां मास मंत्र्यान काढलो एनजीओचेर फोग। माते फिरूंच्या हिट लिस्टाचेर भाई मावजो मुख्यमंत्र्यान दिले पुलीस संरक्षण पूण फापुडली सनातनाची चौकशी। पळोवया खबरो विस्तारान। फॉर्मेलिनाच्या दुबावाक लागून 12 जुलयाक केल्ल्या नुस्त्याच्या नमुन्याच्या तपासणेचो रिपोर्ट निगेटिव्ह आशिल्लो पूण अधिकाऱ्यांनी नेम पाळूंक नाशिल्ल्यान हो दुबाव आनीक वाडलो अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन सांगले। हाचो नुस्त्या बाजाराचेर बरोच परिणाम जालो। तशेंच रसायनां घालून फळां पिकोवपी मिठायेची दुकानां आनी भाजयांनी रसायनां घालतात ताचेरूय खर कारवाय करतले अशें उतर मुख्यमंत्र्यान दिलां। हाच्या फुडें एफडीएच्यो अकस्मात तपासण्यो पळोवपाक मेळटल्यो अशें मंत्री विश्वजीत राणेन सांगले। रसायनां आशिल्ल्या फळां आनी भाजयो विकतल्यांचेरूय कारवाय करतले अशें ताणें सांगलें। एफडीए एक स्वतंत्र प्राधिकरण देखून आमकां ताचेर भरोसो दवरचो पडटलो अशें मंत्र्याचें म्हणणें। We use the word permissible, which I apologize already for this particular mistake. There was no detectable level of formalin found in the fish. Similar test was conducted in Panjim, and that person, officer or district officer, went and got the confirmatory test done in the laboratory, and that also was not detectable. Today, as I speak, we have already completed we have taken samples of more than 162 fish samples which have been checked, and we are constantly doing this spot analysis, bringing it to the laboratory, checking it, and after that FSSI has got out this kit also which is available with us. And we have now placed an order for additional 200 kits. Each kit we can do about 25 spot tests. And as far as these spot tests are concerned, we have to believe in some agency. We have been carrying out several raids under the director of FDA. Lakhs of rupees between 2015 and 18 have been destroyed of mango stocks and so many other which they chemically use for ripening. This has been done. And I also said that no pressure was ever put on the FDA as far as the FDA is concerned. FDA is totally independent, and we must respect the independence of the FDA. And I would like to assure you that we will be carrying out raids, whether it is a food item, whether it is a foil used on any sweet mart, whether it is any kind of artificial ripening. That way I would also like to draw your attention and you get gloss brinjols in the market. They use that, they dip it in a carcinogenic substance, and as a result of which it has a longer life, and as a result of which it looks also much better. Many times you find cauliflowers going way beyond the particular size because they are injected with certain chemicals. So we are going to do, and we have also, the Chief Minister has been very particular and also ensuring that we have also got sufficient funds of nearly about 8.5 crores worth of new equipment is being installed. Infrastructure Corporation is giving us that backup, and we are further strengthening the FDA. Whether it is a hotel, whether it is a kitchen of a hotel, whether it is a food mart, or whether it is a vegetable vendor, we will carry out strict tests, and we will ensure that the Food and Drugs Department lives up to the expectation of people. परवरी विधानसभा संकुलांतल्यान व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी आणि यशवंत परब। ऑगस्ट म्हयन्यान ईदाचे आदी गोवा मीट कॉम्प्लेक्स सुरू करतले अशें पशुसंवर्धन मंत्र्यान सांगला। हेर राज्यांतल्यान गोरवांचे आनी हेर मांस हाडपाचो प्रस्न आमदार ग्लेन टिक्लोन विचारिल्लो, ताच्या प्रस्नांक मंत्र्यान जाप दिल्ली। गोवा मीट कॉम्प्लेक्स पोरू 11 ऑक्टोबराक बंद केल्ले। हाच्या आदी कळंगुटेचो आमदार मायकल लोबन बुधवारा सभाघरांत हो प्रस्न मांडिल्लो। Grave anxiety in the minds of the people of Goa due to closure of the Goa Meat Complex and procurement of unhygienic beef from neighbouring states, particularly from Belgaum. I would like to know what steps the government plans to undertake in this matter, Speaker, sir. Because it is a BJP-led government, propaganda is being made that they are against meat eaters, that they don't want the Goa Meat Complex to function. It is totally false, a false allegation. There is no objection in meat being consumed, whether by tourists or by the local people. It is these NGOs who are making the problem for us, and those NGOs also are not Goan NGOs.
they are from outside. So this is not the case. I want to place the record straight. So this is what is the situation. And as early as possible, as I said, August 22nd is Bakri Eid. We will try to get all the permissions, and provided the animals are brought to the abattoir. I cannot go and get the animals. The meat traders have to get them, and then we will start the slaughter. विधानसभेतल्यान आमचो खबराकार क्लिंटन डिसोजा, व्हिडिओ पत्रकार श्याम चारी आणि यशवंत परब. डिसेंबर म्हयन्यामेरेन न्यायालयीन कमिशनराची नेमणूक करून जुगाराचो नेम नोटिफाय करपाचें आश्वासन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान दिला. गेमिंग कमिशनराच्या नेमणुकीवेल्यान काँग्रेसीचो आमदार रेजिनाल्ड लॉरेन्सान मांडिल्ल्या खाजगी ठरावाक जाप दितना मुख्यमंत्र्यान हे आश्वासन दिल्ले. I entirely agree with him. We will ensure that by December we get the rules notified and then gaming commissioner can be appointed. So he may withdraw the resolution in view of that. Pass the resolution. मी तुमचो म्हाका फरक पडना, म्हाका काय फरक पडना, because I am going to do it. 21 March is December this year, तिला year मोडना. हांव डिसेंबर ओनूच म्हणल्या, ओनूच म्हणल्या. I हांव तसले डबल टॉक करना. कॅसिनोंच्या विशयावयल्यान काँग्रेसीचो आमदार लुइजिन फालेरान लेगीत सरकाराचेर बरीच टिका केल्या. When we are having these games, this league, I-League, there is a VIP enclosure. And I don't see any VIPs there. Today, the people who are occupying the VIP enclosure are the gamblers who go to casino. They get the VVIP passes. They get the VVIP car passes. So we should change the name of that enclosure. Remove it from VIP. You are saying, you should say that this enclosure belongs to the casino gamblers. तुम्ही आमकां 2 पास दिताय. But we cannot go because we don't have a car pass. तो काजिनोचेर आमी गोंयकार खूब काबार जाल्या. गोंयकार इतले काबार जाल्या, हांवें CMाक कितले पाट सांगलां, सिंगापूर आहा ते भाशेन करूं, गोंयकारांक हाडून दिनाका, गोंयकारांक दिनाका, गोंयकारांक भितर सुद्दां एक बरी फी कर 5,000 ते भाशेन. गोंयकार भितर जाल्यार एरेस्ट जावपाचो, तेजे आनी कांय डिसिजनूच ना. गोंयकार म्हणजे कामाक करता पळय ताका ओके, खेळपाक वयता पळय ताका बंद करपाचो, एरेस्ट करपाचो, फायन कित्याक नॉट अबाउट ते बील आमी. विधानसभेतल्यान आमचो खबराकार क्लिंटन डिसोजा, व्हिडिओ पत्रकार श्याम चारी आणि यशवंत परब. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयान दिल्ल्या CRZ नोटिफिकेशन 2018च्या मसुद्या खाला गोंयांतलो एकूय गांव येवचो ना अशें मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान सभाघराक स्पष्टपणान सांगलें. आयकात तांचें म्हणणें. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाक गोंय सरकारान CRZ मसुदो सारको करपाक सांगला काय कितें असो प्रस्न काँग्रेसीचो आमदार फ्रांसीस सिल्वेरान विचारिल्लो. ताचेर मुख्यमंत्र्यान जाप दिल्ली. CRZ नोटिफिकेशन 2018च्या मसुद्याक लागून राज्यांत बरोच बोवाळ जाल्लो आनी ह्या मसुद्याक सरकारान हरकत ना म्हूण सांगल्या अशी खबर पातळिल्ल्यान तो आनिकूय वाडिल्लो. हांवें पयरूय सांगलां की हें नोटिफिकेशन जें आसा जें फायनल जातलें तें आमी जो पर्यंत त्या हाजेर बेजीसचेर कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लान एडॉप्ट करिना तो पर्यंत ते आमकां लागचेच ना. आमचो सद्याचो आतां 2011च्या नोटिफिकेशना प्रमाणे आहा. आय हॅव ऑलरेडी क्लॅरिफायड दीस इशू. देर आर 2 आस्पेक्ट्स टू इट. पयलीं म्हणजे हॉटेलांचे रूल भितर बदलपाचें कितेंच ना. हॉटेलांक कांय कन्सेशन ना. आसा तें फक्त कोस्टल कम्युनिटीक आहा, म्हणजे फिशरमॅन कम्युनिटीक कन्सेशन आहा, हॉटेलांक ना. आनी सेकंड गोंयांत एकूय विलेज 2600 कितें तें रिक्वायरमेंट जें आसा पळय तातूंत भितर येना. तातूंत भितर पॉप्युलेशन डेन्सिटी 2600 आनी कितें तरी 21 काय कितें तरी आसची पडटा. एकूय विलेज गोंयचे येना भितर. हें CRZ हें गोंयांत येयलें म्हूण सगल्याक बोबा पडलेलो आसा आनी आख्खोच गोंयचो लोक खंयची पार्टी चोय नासतना सगळे एकठांय जावन कितलेशें रिप्रेजेंटेशन दिल्लें आसा सेक्रेटरीएट. आनी आमकांय दिसता गोंयकारांक स्पीकर सर चीफ मिनिस्टरान मनान घेवचें, कित्याक हांव बरे भशेन सांगपाक सोदतां हें गोंयकारांक CRZ येयलें जाल्यार बरें पडपाक ना. फुडाराक आमी 40 जाण हिंगा आसाय, 40 जाणूय आसपाक नाय. फुडाराक आमचे पिळगेक जे आमचे ट्रेडिशनल फिशरमॅन आसात, जावं
हे आमचे लोक आसात नॉर्थ सायड साऊथ सायड रिवर सायड जेन्ना ही CRZ 50 मिटर्स तर येयलें जाल्यार गोंयकारांचेर जायते त्रास जातले 2011च्या नोटिफिकेशना खाला ह्या वाठारांनी उदरगत करपाक भौशीक सुनावणी म्हत्वाची अशें मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान सांगलें. आयकात ताचें म्हणणें. 2018चे पळय ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आहा तातूंत प्रोविजन फॉर इकॉलॉजिकल सेन्सिटीव एरियाज लायक सँड ड्यून्स, टर्टल नेस्टिंग सायट्स, मॅनग्रुव्स, खाजनलँड एक्सेट्रा इन अ मॅनेजमेंट प्लान फॉर दॅम इज टू बी फॉर्मुलेटेड. आनी हो मॅनेजमेंट प्लान पब्लीक कन्सल्टेशन केल्या शिवाय भितर इन्क्लूड जावचो ना. त्यामुळे कोणें चिंता करपाची गरज ना. विधानसभेंतल्यान आमचो खबराकार क्लिंटन डिसोजा, व्हिडिओ पत्रकार श्याम च्यारी आनी यशवंत परब. फुडल्यो खबरो पळोवच्या पयलीं घेवया एक ल्हानसो वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एक फावट तुमकां येवकार. पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंयचो नामनेचो लेखक दामोदर मावजो हांकां पुलीस संरक्षण दिलां कारण गौरी लंकेशाचो खून करप्यांक धरला तांच्या डायरेंत मावजो हांचें नांव सांपडलां आनीक कोणाक मारपाच्या तांच्या हिट लिस्टार. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारानूच ही गजाल विधानसभेत सांगली. मात हे संशयीत सनातन संस्थेकडेन संबंदीत आसात तेन्ना गोंयच्या सनातन संस्थेची चवकशी करची ही मागणी मात फाफडून उडयली. दामोदर मावजो हो राष्ट्रीय पावंड्यावेलो साहित्य अकादमी पुरस्कार फावो जाल्लो आनी देशभर नामना जोडिल्लो कोंकणी लेखक. ते भायर पुरोगामी लेखकांचेर हल्ले जातात आनी तांकां मारून उडयतात ताचे आड संघर्श करपाक ताचोय फुडाकार आसा. आतां मेरेन ह्या माथेफिरू लोकांनी 4 नामनेच्या लेखकांक जितेच मारल्यात. डॉ. नरेंद्र दाबोळकार, कॉम्रेड गोविंद पानसरे, प्रोफेसर MM कलबुर्गी आनी गौरी लंकेश. गौरी लंकेश खून प्रकरणात कांय दुबावीत धरल्यात. तांचे कडेन डायरी मेळ्ळी. तातूंत फुडें कोणाक मारपाचें तांची नांवां मेळ्ळीं. तातूंत दामोदर मावज्याचें नांव आसा. हे प्रकरण काँग्रेसीचो आमदार अलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्सान शुक्रारा विधानसभेत 0 वरां वेळार काडले. अवॉर्ड विनिंग Goenka writer, progressive thinker Damodar Mauzobab has been provided security following threat to his life in the light of revelations made by those arrested in the murder case of activist journalist Gauri Lankesh. Such type of thinkers, such type of writers, it is our duty to protect because the Constitution provides that every person has a right and he has a freedom to speak what he wants. होम मिनिस्ट्री कडच्यान आमकां मेसेज आयलो की जी एक थोडी नांवां सापडल्या काही लोक जे गौरेश लंकेशाच्या मर्डराच्या संदर्भात धरलेले तांच्या लिस्टान जी नांवां सांगल्या तातूंत गोंयचो हो एक रायटर आसा आनी आय नो मावजो व्हेरी वेल. सो आय इमिजिएटली टोल्ड द पुलीस टू प्रोवायड हिम द पुलीस प्रोटेक्शन. गव्हर्मेंट हॅज एक्टेड व्हेरी क्विकली ऑन द इन्फॉर्मेशन गिवन बाय द होम मिनिस्ट्री. ते BJP आसा, आमी BJP. गौरी लंकेश प्रकरणात धरल्यात ते चडशे दुबावीत सनातन संस्थेकडेन संबंधित आसात आनी तांचे मुख्यालय फोंड्या बानोड्या आसा. तेन्ना हे संस्थेची चवकशी करची अशी मागणी रेजिनाल्डान केली. मुख्यमंत्र्यान मात ती फाफडून उडयली. It has been pointed out that Sanatan Sanstha, which has been based in Goa, is linked to these murders. Now we are having a branch and headquarters in Goa. I think it is time when we have to investigate. Right from the first Margam blast case, links had started till today. The links are continuing. ताणें खंयच्या संस्थेचें नांव हाडलां तें म्हाका लागना. तें ताजें कंटेंशन आमकां आय एम टॉकिंग रेकॉर्ड ओनली. दामोदर मावज्याक सगळेच भाई म्हणून पाचारतात. तो सध्या गोंयां भायर आसा. आमी ताका फोन केलो. आयकात तो कसो निर्भयपणान उलयता तो. आनी तशें रायटर आसताले ते वेगळे आसताले भिवन वगैरे रावपी. तांणी तांगेलो थ्रेट म्हाका काय पर्सनली तांणी थ्रेट दिवं ना. पूण इफ आय एम ऑन देयर हिट लिस्ट what can I say? I will not stop talking and writing what I have been doing so far. On the contrary, this will give me an impetus to continue. ताका लागून म्हाका आनी राग येतलो आनी रोगान रोप जातलो. पणजेच्यान आमचो मुखेल खबराकार ग्लेन कॉस्टा आनी माजोड्डेच्यान रमेश नायक रावत. साळ न्हंयतल्या घाणीच्या विशयाचेर शुक्रारा विधानसभेत खोलायेन चर्चा जाली. खंयचेय न्हंयत घाण उदक सोडप कायद्यान गुन्यांव करपाचो विचार आसा अशें मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान सांगलें. अधिसुचोवणीची प्रक्रिया जाता तितली बेगीन करची अशें काँग्रेसीन सुचयलां. मुख्यमंत्र्यान तांची सुचोवणी मान्य केल्या. न्हंयत घाण उदक सोडपाचे प्रकार आणि न्हंयच्या मुखार जाल्ली बांदकामां ह्या 2 म्हत्वाच्या विशयाचेर शुक्रारा सभागृहांत चर्चा जाली.
शिरोड्या आणि मडगावात 2 सांडिल्ल्या मेळ्या उदकाच्या प्रकल्पातल्या नयन उदक सोडटा ते नदरेक हाडून दिले. 2014 inspection, it is observed that the 2 discharge pipes on the western bank of eastern side of Hotel Lila property, which is also found occasionally discharging sewage, and हेच करून आनीकूय तेंगेले सिवरेज रिवर सालां सोडले आहाय आनी आमगे मारगांव नियर होलसेल फिश मार्केट रिवर साल वॉटर सारकी ब्लॅक जाल्ले आहा. हेजेर एक्शन घेयला वो मुखार घेतले. पण मेन प्रॉब्लेम जो आशिल्लो तो मडगांवचे सगळे सिवरेजचे उदक 6 न्हंयेन वतालें. आतां डायरेक्ट वचपाचें आमी बंद केलें आफ्टर द ट्रिटमेंट प्लांट हॅव बीन पुट अप. पण जमनींच्यान सिपेज जावन वता उदक अजुनूय. ताजें कारण मडगांवचो मेन ट्रंक आहा पळय तो सगळो काबार जाल्लो आशिल्लो. आतां तो 80 कोटी काय 90 कोटी कितें 80 कोटी कितें खर्च करून मेन ट्रंक लायन रिप्लेस करपाचें काम चालू आसा. I think you will have to enact a legislation to stop constructions from the banks of the rivers, because that is what is creating more pollution today. I have asked another question also, where all the houses have released their sewerage straight away into the rivers. I think something drastically will have to be done. The sewage is flowing through the nalas. That is why we are putting Madgaon main trunk. Constructions are allowed on the nalas. No, which will take care of all this. Ata connections to the sewage line should be through legislation made an cognizable offence. Then only people will stop. Otherwise, people do the easy task of connecting it to the drain. I will hold a meeting on Sar River pollution and dredging also sometime after the assembly is over. So, dredging is required, but the pollution is increasing day by day. I will hold a meeting on this. I would request the government and Honorable Chief Minister to immediately have an ordinance if there is no time. We will support it to prevent all this sewerage going into the rivers, etc. Yeah, put an ordinance. You pass an ordinance, we will support it if there is no time. I'll definitely take that into consideration. Wherever sewerage facility is there, if someone does not connect himself within a given time frame to the sewerage connection, we can make it an cognizable offence. I will work out on that. But pass an ordinance. Pass an ordinance. I'll work out on that. You have to work out on that. Yes. I promised you I'll work out on that. We will support. पणजेच्यान आमचो खबराकार क्लिंटन डिसोजा, व्हिडिओ पत्रकार श्याम च्यारी आणि यशवंत परब. फुडल्यो खबरो पळोवच्या पयलीं घेवया आनीक एक व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत परतून एक फावट तुमकां येवकार. पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. आपूण युनायटेड गोवन्स डेमोक्रेटीक पक्षान भितर सरतलो आनी त्या पक्षांतल्यान नुवे मतदारसंघा खातीर वेंचणूक लढयतलो अशें आदलो पर्यटन मंत्री मिकी पाशाकून शुक्रारा सांगलें. 2012 वर्सा आदलो नुवेचो आमदार काँग्रेस आमदार विल्फ्रेड डिसा आड लढयल्ली वेंचणूक हारिल्लो. 2012चे विधानसभा वेंचणुके आदीं ताणें राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष सोडिल्लो आनी तो गोवा विकास पक्षांत भितर सरिल्लो. The banner of UGDP. I will soon join UGDP, and I will contest on UGDP in Dubai constituency. म्हाका दिसलें बाबा जेन्ना 15 वर्सां ज्या गांवांत जल्मला, ज्या गांवांत रावता, त्या गांवांत ह्या 1 वर्सा भितर कावच घडले. ह्या भुरग्या टेन्युअर 15 वर्सां एकूय गोश्ट घडलो. But I चिंतपा जाय where I got vote to cast my vote for myself. But I तर भुरगीं आहा, भुरग्या फॅमिलीचो थिंग जे जाय जाल्यार हांवें बुज सारके बुजच्यांनी आमचे बरे बागपा बुजच्यांनी म्हणलो मिकी तूं जावं 15 वर्सां वचली केन्ना गोश्ट घडना. ह्या 1 वर्सां घडल्यो आनी आमगेले बुजी फामील न्हू रगिले फॅमिली दिसले बाबा आमकां जेन्ना मिकी आशिल्लो तेन्ना सगळी सेफ्टी आशिल्ली, कोणा प्रॉब्लेम आसना. एंड हैव डिसाइड who's our next candidate for Lok Sabha. You joined up the UGDP. I will soon, maybe one of these days. I will officially call press conference. We all together. I feel I'm going back home, where I started my political career in that party. I got first time elected that party, and it is the need of the hour. Our local party. I will not compromise. We will not compromise with any alliance
with any party, national party, we will go all out. मडगावच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. राज्यांतल्यो खाणी बेगींतल्या बेगीन सुरू करपाचें आश्वासन दिवचें अशें गोवा बार्ज धनियाच्या संघटनेन मागला. खाणी बंद जाल्ल्यान कामगार आतां गोंय सोडून वचपाक लागल्यात अशें संघटनेचें म्हणणें. खणी परतून चालू करपा खातीर मायनिंग कन्सेशन एबोल्युशन कायद्यात सुदारणा करपाक जाय अशें बार्ज धनियाच्या संघटनेचो अध्यक्ष रेमंड डिसा म्हणटा. मायनिंग कन्सेशन एबोल्युशन एक्ट आहा तें हाडचें म्हणून पोत्तें आनी टू कंटिन्यू फ्रॉम 1987 टू 2037 क्रू आमगे बार्जेची कामां आसलो ते बाबतीन क्रूय आमचे प्रेशर घालता. आमची 55 to 60% गोंयकार क्रू आमकां बार्जेची कामां आहा आनी तो म्हणटा आयज आमकां काम आहा वो ना जाल्यार ते म्हणटा आमी पोर्चुगीज पासपोर्ट करता आनी भायर वयता म्हणटाय. तेच भाशेन आमचे बार्जांचे जो भायलो क्रू आहा तो म्हणटा हिंग काम ना जाल्यार आमी महाराष्ट्र वयताय, गुजरात वयताय. अधिसुचोवणी काडून खणी बेगीन सुरू करपा खातीर सगळ्या आमदारांनी ठराव पास करचो आनी केंद्र सरकाराचेर दबाव हाडचो अशें संघटनेन मागला. हांव मागता आमचे सगळी गोंयची सगळी पार्टी कडेन की जेन्ना CM हे मायनिंग इश्यू येतलो लास्ट डे ऑफ द असेंब्ली त्या दिसा सगळी पार्टीनी एकठांय जायन एक रेजोल्युशन घेवचें, ऑर्डिनन्स घेवपा सेंटरा आनी तेच भाशेन सेंटरा पार्लमेंटां सगळ्यांनी ते ऑर्डिनन्स घेवपाक सपोर्ट करचे. आमचे ऑपोजिशन लिडराची आयज गरज आहा सांगपाची सेंटरा की हे गोंयांत मायनिंग स्टार्ट जावपा जाय आनी ते विशयात तुमी थिंगा सपोर्ट कराय म्हणून. राष्ट्रीय बँको दितात तशें कोऑपरेटिव्ह बँकांनी तशेंच फायनान्स कंपन्यांनी तांकां येवजण्यो दिवच्यो अशेंय तांणी मागलां. एक CMाक कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स मिनिस्टर कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स एक लेटर केल्या की आमकां 2012 जेन्ना मायनिंग बंद जालोलें तेन्ना 100% वेवर दिवचें म्हणून कित्याक आमी आनी ट्रक ओनर आनी मेशिनरी ओनर तांकां बाज टॅक्स तेंगे रोड टॅक्स वेव ऑफ केलो आहा आनी आमकांय तें टॅक्स वेव ऑफ करता म्हळ्यार तें आयज पासून आमकां 1 रुपयाचें बेनिफीट मेळ्ळो ना. सो तें बेनिफीट आमकां CMान दिवचें. लोन इश्यू आहा, लोनांचे जायते एक्शन घेवपाक कॉमेस केलां. CMान ताबडतोब बँकी थ्रू हीज ऑफिस गुड ऑफिस should pass the message to the banks not to attach the houses. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. चिंचिणीच्या थळाव्या भलायकी केंद्रांत व्हडा प्रमाणात दुयेंती येतात. उपचारा खातीर येवपी दुयेंतींचो आंकडो वाडिल्ल्यान भलायकी केंद्रांतल्यो सुविधा वाडोवपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या. ह्या भलायकी केंद्रांत कार्मोना, बेतूल, वेळ्ळी, ओसोळणा आनी हेर वाठारांतले लोक उपचारा खातीर येतात. भलायकी केंद्र ल्हान आशिल्ल्यान हांगा उपचारा खातीर येवपी लोकांक जायत्यो सुविधा मेळनात. देखून केंद्रांतल्यो सुविधा वाडोवच्यो अशेंय तांणी मागलां. We want bigger primary center, at least another 2-3 rooms, and we require doctors because doctor is not insufficient for us. So we require more. So please do the kind and do the process. Inga tekono balu jai ani acquire kono balu jata ani kai no. We have got ample of space here siding. जायचा स्पेस आसा. लास्ट इयर जी ग्रामसभा जाल्ली पंचायतीची तेन्ना आमी एक जे प्रपोज रेजोल्युशन घेयल्ले हे हेल्थ आमची पब्लीक हेल्थ सेंटर ते अपग्रेड जावचे म्हणून आनी ते रेजोल्युशन घेयले म्हणटरी आमी ते कन्सर्न डिपार्टमेंटाक फॉवर्ड केल्ले आनी हेल्थ PHCकूय बी आमी ते फॉवर्ड केल्ले. हो मॅटर तेमची हॉस्पिटल विजिटींग कमिटी आसता तेका हो मॅटर डिस्कस जाल्लो. मॅटर डिस्कस जावन तेमी आमकां पोतून कॉरस्पॉन्डन्स केल्ले. दे आर ऑल्सो इंट्रस्टेड फॉर अपग्रेडेशन पूण प्रॉब्लम जालो आहा म्हणटा तेंकडे आनी थिंगा जाग ना. कित्याक जायते लोक येवन आमकां सांगता अरे हॉस्पिटलांत लूट जाता आनी फेसिलिटी जायते भाशेन ना म्हण थिंगा. अदीक करून रातची जेन्ना ही आमगे पळय एरिया आहा फ्रॉम शिशिनी, द्रामापूर, शिल्ली आनी सरावंडींग आसोलना वेली हिंगा केन्ना एमर्जन्सी जाली जाल्यार रातची हिंगा हॉस्पिटल ना. आयदर लोकां फोर्स टू गो टू प्रायवेट नाल्यार बाळ्ळी नाजाल्यार मडगांव हॉस्पिटल वचपा पडटा. ही सारकी एक आमची गांवची पट्टी सारकी एक अर्जंट सारकी नीड आहा म्हणटा हेल्थ पब्लीक हेल्थ सेंटर जातचे बेगीन अपग्रेड जावचे. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. आनी इतल्यान ह्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेरूय पळोवपाक मेळटल्यो. ते खेरीज नव्या खबरां खातीर आमच्या फेसबूक आनी ट्विटर अकावंटाक फॉलो करात. देव बरें करूं.